भेटण्याचं विचारतो पैसे तुम्ही चांगवर टिपला असतो अरे संडाचा निपला असतो खंडाचा टिपला असतो अंकुर फार होता जयदेव जयदेव आवाज करू बरे सिल्वेस्टरला खबर असलेली खबर काढ भितर जाऊया वाटे राहा सायडीक रावयो हांगा सायडीक रावयो लोकांक वाट सोडूया सगळे भितर या वाट सोडा तशें रावया आमी सगळे एका सायडीन राहा तांकां वाट दिया सगळे एका वाटेन राहा सगळे एका वाट सोडा कोण येता हांकां ऑफिसर येता हांकां सामकें हां अशें आसूं न्ही ओपन ते कळ्ळें तेजें घर खंय तें पळय फायंड आउट कर सारकें बंगलो कसलो बांधला तर पळया मरे म्हणजे विश्वजित आता जॉब काम
होय आता कितें जाला जाणा तो ऑफिसर तो मेन तो ऑफिसर आता ती पणजेच्यान ऑफिसर सांगता की आमकां रिप्रेझेंटेशन दिया म्हणून आता आमी एक सिंपल डिमांड करी हांगा कोण ना न्हू ते कोण रिप्रेझेंटेशन दी म्हणटा पळय मेन टावन प्लॅनर जी वार्तिका म्हणून ती मॅडम हा तिका हांगा येवन येवन आमच्या कडेन उलोवनी तिका उलोवनी कित्याक तिणी लेटर धाडलेले हो जयदेव कॅर करिना तिकाय सो तिका आन्सर करूनी जयदेव करिना तिका करूनी आमकां आन्सर जाय आनी ती येयसर आमी हांगाच बसपाचें बसून रावया एक दीस बोल्ले काय येना तांकां येवन कळोनी येता की बाबा आमचे गांव तुमी कशे वाट लायतात हांगा येतात भायल्यान येतात हांगा गोंयांत पोस्टिंग जातात आपणाक गोंयकार म्हणटात ते वाट घालतात बसपाचें हा डायरेक्ट खुर्ची एक घेवपाक जाय किती खुर्ची दोन खुर्च्यो जाय जाणट्या तो थंय बस खंय हा खंय हा तूं आनी हय न्हू व्हेरी गुड तो येवन थंय ट्रेनिंगेक काडला पळय मुद्दाम आमकां ती ऑफिसर ती मेन ऑफिसर आहा पळय हे चलो बस लायन वाट सोडून बसपाचें आमी उबे रावपाक शकना हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसार येयला आमी आमकां केअर करना म्हणजे कितें वाट सोडा आनी बस सगळे जाण नंबर घे हा बरें हा फोन मार म्हाका हा वाट सोडा जय देव असं रे आमचो डिमांड आसा आतां ती एक मॅडम टीसीपी हेड ऑफिसान बसल्या आनी ती सांगता आमकां रिप्रेझेंटेशन दी म्हणून आनी जयदेवाक तेंच्यान लिपयला आमचो डिमांड आसा ती मॅडमीक जर इतलोच उमेद आहा न्हू जाल्यार ते मॅडमीन हांगा येवचें आमकां जो मेरेन ते कॅलिबराचो ऑफिसर येवन हांगा आमकां आश्वासन दिना अश्युरन्स दिना तो मेरेन हांगाल्यान आमी उडपाचें ना आमी डिमांड करता वार्तिका मॅडम जी टीसीपी ऑफिसान बसता तिने हांगा फोन मारून तांकां सांगला रिप्रेझेंटेशन दी जयदेवाक जर धाडिना तूं यो आनी आमकां रिप्लाय कर कित्याक तुजें लेटर
तुझे लेटर म्हापसा धाडला तेका जयदेवान अजून मेरेन एक्शन घेवंक ना रिप्लाय करूंक ना सो आमकां तूं हांगा येयल्ली जाय जो मेरेन ऑफिसर हांगा येवन आमकां आन्सर दिना तो मेरेन आमी उठपाचे ना आयज 5 मेरेन आमी रावतले जर तुमी करिना फाल्यां परतून येतले आमी सोडपाचे ना आमकां रिप्लाय जाय अशें धरू नाका की आमी सोडटले म्हणून आमचे बार्देजांचो धुमाकूळ तुमी घातल्यात पळय तो आमी सहन करपाचे ना एका सायडीन बसा आणि जनता दरबार भरता तो सीएम बोल्ले जनता दरबार भरता पळय हो जनता दरबार हांगा जनता बोल्ले आपय दरबारान तुझ्या ऑफिसाक माविनाक आपय काबराला कोण कोण तोंडान दाड आहा पळय तांकां आपय विश्वजिताक आपय हांगा आणि तो ढवळीकर जाण तो उठतालो न्हू असेंब्लीन हांगा यो उठ हा फटफडटा मरे तूं हांगा फटफड तुम्ही लोकांक हांगा केअर करिना आमची शेता आमचा जाय आमचे डोंगर आमचा जाय आमची शेता आमचा जाय आमचे डोंगर आमचा जाय जय देव जय देव जय सर जय देव जय सर जय देव देवाला भिपाची गरज आसा नो वे गरज आसा आता सीएमाक देवबाची गरज आसा आता भिवपाची गरज ना आमकां गोंय जाना गोय करा आमचे गोय आमकां जाय दिल्ली करा different village मध्ये सगळे नाव आपले सांगत ओके हे सगळे आहा कांबोली आसा एकोशी आहा तालिगांव आहा दिवे आहा कुस्कोय आहा ओके स्टार्ट करूया पहिले हांकां सांगो न्ही तूं सांग कुस्कोयचें सांग आं
व्हिडिओ घे अरे बरे व्हिडिओ घे नॉर्मल व्हिडिओ घे ना तो लाईव्ह करता आम्ही व्हिडिओ बरे आता आम्ही हांगा हो प्रोटेस्ट आयज बार्देसचे जे गांव आसा तांकां आमी इन्वायट केल्ले ते गांवाचे थोडे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्ले आसा आपले गांवांत कितें पार्ट घातले आनी हे टीसीपी डिपार्टमेंट कशें गांवा वांगडा खेळटा आनी आमी कितले कंप्लेनी घातले हांव मागता सगळे गांवांतले जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले हांगा उसकोय आसा एकोचे आसा कामुर्ले आसा थिवे आसा रेवाडे आसा आसगांव आसा शिवोले आसा सालिगांव आहा हे गांवांतले लोक आनीकूय आसतले सो ते गांवांतले लोक कोण कोण आसा तेंच्यांनी आपल्या गांवांत ह्या टीसीपीन कशी वाट लायले विश्वजीत राणेन कशें गांव सोंपयला आनी स्पेशली ह्या जयदेवान कशें गांव सोंपयला हे सगळे सांगोनी सो प्लीज हे रिकॉर्ड करा लोकांक कळपाक जाय की हो प्रोटेस्ट फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक करिना नाजाल्यार स्टंट करिना हांगा खरे लोक अफेक्टेड आहात आणि लोकांनी कंप्लेंट घालून हे कात दाटीचे जे ऑफिसर आणि मिनिस्टर आहा पळय लोकांक केअर करिना हे सगळ्या लोकांक जनतेकडे ही मेसेज पावनी तू यो फुडें यो फुडें बोल फक्त नाव सांग आणि व्हडलें नाव सांगा तुझे गावाचे नाव सांगा म्हजें नांव क्रिस्टीन डिसोजा हांव उसकोयच्या गांवचे आनी हांव वॉर्ड मेंबर उसकोय पालये पुनोला पंचायतीचे आमचे उसकोयन आतां कितली वर्सां जाली सिन्स 2017 आनी आतां पासून खाली रिसंटली मे फेर ह्यो प्रोजेक्ट पालये येयल्लो आहा रिओ प्रोजेक्ट हा हिल कटिंग जाल्ले इतल्या लोकांनी इतलो बोबाव केलो टीसीपीन इतलो फायली घातल्यो आयज पासून कोणें एक्शन घेतलें ना लोक रस्त्यार येयलो लोक इतले बोबो मारता पंचायतीन गेले पंचायत म्हणटा ऑब्जेक्शन बरोवन घातली पंचायत सरपंच सगळे हा पळय ते आतां तेंचे पॅनल पळय हा आयज पासून लोकांचे ते कांयच आयकोन घेयना आमचो उसकोयचो लोक इतलो त्रासान हा उदकाक प्रॉब्लम सगळ्याक प्रॉब्लम हा आनी इतले हिल कटिंग जालेले हा इवन NDS हे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप इतले पासून हेचेर कन्स्ट्रक्शन जालेले आहा झोरी बंद जालेल्या लोकांक इतलो प्रॉब्लम आयज पासून कोणूच कानार घेयना लोक रस्त्यार येयलो रोडटालो उदकाक लागून लायटीक लागून एवरीथींग इतले तो तुमकां आमी आयज गोंयकार हे रस्त्यार येयले आहा इतले पासून तुमकां आतां आमचे गोंयकारांचे चुचुरे दिसना जाल्यार कोणाक तुमी सपोर्ट करता हे भायले दिल्लीवाले हे लांबाणी हे सगळे आयज तेणीन रस्त्यार येवंक जाय आसले आमी न्हू आमचे गोंय सांबाळपाक आमकां रस्त्यार हाडटात तुमी जाल्यार हे गोंय कोणाचे हे गोंय आमचे गोंय आमचे आनी तुमी खंयचे तुमकां गोमना तुमी गोंयकार न्हू तुमकां दूख लागना इतलो लोक जाणटो लोक येयल्लो हांगासर रोडटा आपणाची घरां सांबाळपाक तुमी बांदून दिल्ली घरां तांकां फुकट आपली घरां आमची घरां आमी इतले त्रासाक कोश्टान बांदल्या कोणाचे उस्तार बांदूंक ना आमी घरां कोणाचे वयल्याचे घांटियाचे DLE वाल्याचे पयशे घेवन आमी घरां बांदूंक ना आमचे कोश्टाचे पयशांची घरां बांदल्या आमचो गांव आमी सांबाळटले कोण सांबाळटले भायले दिल्ली वाले येवन रस्तो ना थिंगासर सर्वेर ना थिंगासर रस्तो तुमी केलो तांकां उदक तुमी दिले तुमी बांयो बांदून दिले आमच्या गोंयकारांक एक थेंबो उदकाक लागून इतलो त्रास काडटा 50 वर्सां वयर जाली पिळकेचे पिळके काबार जाल्यो जनरेशन आयज पासून वयसान दोंगरासान सकला रस्त्यार पासून ते उदक व्हरोंक येतात तेंचे आमकां चुचुरी जाता तुमी गोंयकार तर थर्ड क्लास सारके हलकट तुमी गोंयकार तीन पाटी येयलेल्या सगळे फायली करून माझे खूद काम करून येयलेल्या 20 मिनटं वयर त्याने आपल्या फ्रेंडा कोणे टाइमपास केला आणि जेन्ना माझो टर्न येयलो तेन्ना सांगता आय डोंट हॅव टाइम आमकां टाइम हा गोंयकारा पासून उलोवपाक झोकाडपाक आमकां टाइम हा तुका टाइम ना जाय इतलो थर्ड क्लास मनीस तू जे तू सांबाळ आयज पळय लोकांनी शिराप घेवन मागून घेतलाय तुवें एक आम्ही शिराप सोडच्या पण तू मागून घेता एकटाय कोणे शिराप आणि एक दीस तुका एक जबाब दिवचो पडटलो गोंयकारा तूं कित्याक रडयले पळय ते हे न्हू जयदेव आणि मिनिस्टराकूय सांगता हे सगळे सपोर्ट करतले सरपंच पासून आमचे इतले थर्ड क्लास इतले लो लेवलीर पावलेले हा पयशांक लागून फकत पयशांक लागून तुमकां इतले पयशे जाय भीक मागात लांबाणी दिल्ली वचून भीक मागात गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाची गरज ना आमचे गोंय आमी राखतले उजो
जसं की सेम सिच्युएशन नाव सांग तुझें. माझं नाव न्यूबर्ट फर्नांडीस कांबोलेगाव. जसं की सेम सिच्युएशन जे आमच्या बहिणीन सांगला त्या भाशेन आमच्या गांवांत जाल्लें आहा. आमी देखून मे म्हयन्यासान आमी कंप्लेंट घातलेले आहले आणि अजून कांय एक्शन घेतलेले ना. कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तिथून आणि जितले आमी कंप्लेंट्स घालता तिथून आमचेर कांय एक्शन घेयना. आणि ते हे बिल्डराक इतले मोद मारल्या की आमकां शाणपणां सांगतात. आणि जे कोंकणीदार लँड देखून आमी बंद केल्ले, कोंकणीदारान लेटर देखून इश्यू केल्ले, ते आपले मशिनरी हाडून ते रस्तो ओपन करून इतली कापासतात. आणि काल जे आमी पुलीस स्टेशनान गेल्ले तांकां खंयचे आदारान तुमी ते रस्तो ओपन करता ते आमकां सांगता बरोवन दियात म्हणून की तुमी आमकां सांगल्यात ते हे रस्तो ओपन केला म्हणून तुमी बरोवन दियात म्हणून. अरे तुमी आमकां बरोवन दिल्ले ते रस्तो ओपन करून जाल्यार हांव म्हणटा हे डिपार्टमेंट हे सगळे DCPचे डिपार्टमेंट जावं पंचायत बॉडी जी आहा हे सगळे पयशे खावन भायल्यांक सपोर्ट करता आणि आमकां सगळे गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा. की आमची ही गोंयकारांची ही परिस्थिती जाल्ली आहा. सगळे रस्त्यार येतात आणि हे डेल्लीचे आमचे राज करून सोदतात. तर मागता हे सगळे व्हडले अधिकारी जे आहात जे आमच्या गोंयकाराच्या भावरान जे काम करूंक जाय ते गोंयकाराच्या भावरान काम करात आणि हे दिल्लीकारां जे आहा ते लिमिटेड हे दिवन तांकां आमकां सपोर्ट करचें आणि आमकां हय रस्त्यार हाडून आमची नाशाडी करून हय सोडचें न्हू म्हणून उजो. आमचो आतां थंय रोड आहा एक्चुली संजय वांयगणकर काबुलीचो. आमचो आतां रोड आहा पळय सद्या थंयसर तो सद्या लास्ट टायम विश्वेश राणेन कितें सांगलेलें आमकां आपूण येवन फोन वयतलो म्हणून ते इन्स्पेक्शन करून. एक्चुली तो रोड आहा पळय तो 3.5 मिटरा वयरूय ना. एक्चुली तो 6 मिटर रोड आसूंक जाय. तो रोडूय ना एक्चुली थंय तो. आनी जो तांकां रोड दिला पळय जो गाडयो हाडपाक ते मटेरियल कितें हाडपाक बी तो रोड ते यूज करीत ना. आनी जो आमचो कोमनीदास लँड आहा पळय तो यूज करता. आनी सद्या तो आमी रोड फाटीं बंद केल्लो कोमनीदास लँडाचो आनी ट्रेसपासींग बोर्ड मारलेलो आहा ताका. ते तेंच्यांनी काडपा सुद्दां थंयची काडून तो बंद केल्लो रोड तेंच्यांनी काल यूज केला. आनी जेन्ना आमी कंप्लेंट बीन करपाक गेले तेन्ना ते जाता ते कर म्हणाले. आनी आमी तुमच्या पंचायतीक ते घेतले ते खूब उलयतात ते गरजे भायर. आनी तेंच्यांनी टोटली वयर बाउन्सर हाडून दवरलेले आहा. कित्याक लोक सुद्दां जो रोड आतां एक्चुली तो आमच्या देवा कडेन वयपाचो आनी थंय वयपाक सुद्दां लोकांक आतां भंय दिसता कित्याक तेंच्यांनी आपले बाउन्सर लायलेले आहा. आनी तेंचो बोर्ड सुद्दां मारलेले आहा ट्रेस पासिंगाचो तेंच्यांनी. हांव लोकांक इतलें सांगूंक सोदता मातशें कितें ती हेल्प करपाची तेंच्यांनी. सिल्वेस्टर फ्रँको कुमारपा भाटान 21 म्हणल्यार 21 भाटान आमचे सायडीक मरे एक व्हडलो प्रोजेक्ट येयला म्हणजे आतां 9 वर्सां चलता हे गजाली. आतां हेजे फुडें कितल्यो पंचायती चेंज जाले कोणें चॅक करूंक ना. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट. आतां रिसेंटली कितें जाला कितलीशींच झाडां कापल्या तुमकां खबर आसतली खंय. आनी हें म्हटल्यार इट इज जस्ट किलोमिटर ओ 1.5 किलोमिटर फ्रॉम द पंचायत एरिया. कोणेच वचून पळोवंक ना. 3 महिने 4 महिने पयलीं कोणें एकल्या भुरग्यान कंप्लेन केल्ले तेजेर पासून ते कोणें एक्शन घेवंक नासलें पयलीं. आतां सगळो बाबा जाला सगळे विलेजर एकठांय जाल्या एक्रॉस पार्टी लायन्स सगळे भुरगे एकठांय जाल्या कोची भाटान कोपरपा. आनी आतां ती स्टॉप ऑर्डर इश्यू जाल्या. आतां प्रॉब्लम कितें जाला स्टॉप ऑर्डर इश्यू जाल्ली पूण आमचो वाडो जावन आमचे दोंगर थंयसर फुडले जावन आमचे भुरगे आतां वयर वचोंक भियेता. कित्याक भियेता ते भियेता की आतां तो रोड पळय आसा थोडो तो तेजे प्रॉपर्टीन आसा. तो बिल्डर कोण आसा पळय तो कितें नांव तेजें तेहला आनी काय कितें तेजे एरियान आसा. आतां भुरगे वचोंक भियेता इवन चॅक करपाक कितें वर्क चालू आसा काय बंद आसा ते पळोवपाक लोक आपल्या भियेता भुरगे. तेमकां कितें पुलीस कडेन कंप्लेन करी ट्रेसपासींग जाली अशें जालां. सो हेजेर मातशें कितें एक्शन हे प्रोजेक्ट पास कशें जाता म्हाका कांयच कळना. ती एरिया पळय आसा ती नॉन डेव्हलपमेंट झोन
ते कन्वर्ट कशी केली टीसीपी कोण असा इन्वॉल्व हितून हे टीसीपीचेच आसा चक्कर आनी कोणाक थोड्यांक विचारल्यार ते सांगता आमकां वयरसून ऑर्डर येयल्या कितें जाता ते That's it. तुझी आम्हाला ओळखी रणजित सांगा रणजित हांव सुबोध मांद्रेकर येवळचो आमच्या थंयसर एक बिल्डींग चालू आसली आनी मेन म्हटल्यार ऑलरेडी प्लॉट्स केल्यात पूण ताका रस्तो नॉर्मल तेंच्यांनी करून दवरलो तो रस्तो वर्साच्या वर्सा व्हांवता थंयसर कच्चा रोड म्हणटात तो ना तेजेर कंप्लेंट घालून सुद्दां अजून मेरेन तेजेर एक्शन जावना जावं पंचायतीनूय कितें एक्शन घेवना जावं DCPनूय घेवना आनी सेकंड म्हटल्यार ते एक रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येता त्या कॉम्प्लेक्साक तर इतकें केलां तेंच्यांनी की ऑलमोस्ट सगळे रूल्स मोडल्या म्हणून येता कित्याक तेजे फ्लॅट्स आतां तेणी 28 शिकले आनी थोडे कितें उरल्या आनी सायडीकच्यान जी ते फ्लॅट्स बांदलेले ते सायडीक हे आसले म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंट कॅनलाची ती पायपां घालतात ती उदकाक लागून धाडलेली हेंच्यांनी फुडें शेतां आसा त्या शेतांची फूल पायपां मोडल्यात इरिगेशन डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट घातली तेंच्यांनी एक्शन घेवना सेकंड ते मदीं एक बांय आसली बांय पुरयली म्हणून तेजी जेन्ना कंप्लेंट घातली जाल्यार सोमतें तेणी लेटर केलें आनी बांय शिफ्ट केली आपूण शिफ्ट करता म्हणून दुसरे कडेन बारीकशी बांय मारून थर्ड म्हटल्यार तेजे जितकें उदीक जिरता न्हू तितके रस्त्यार येता ते रस्त्यावर कंप्लेनी फाटल्या दिसांनी घातले आनी इन्स्पेक्शनाक गेले आमी जाल्यार इन्स्पेक्शनाक गेल्यार पंच मेंबर आमचे थोड्या वेळार सांगतात दोंगराचें उदीक न्हू रस्त्यार येतलें म्हणटा तो जो ओनर उलयता न्हू तेच आमचे पंच मेंबर उलयता पंच मेंबराक सांगले रस्त्यार येवपाक उदीक शकना सिवेजीचो प्रॉब्लम तो ताका सॉर्ट आवट करपाक जाय ना ते दोंगराचें उदीक न्हू दोंगराचें हेज्या पयलीं इतले वर्सां आमचे भुरगे थंयसून आमी वयताले थंयसून जाल्यार केन्ना थंयसर उदकाचो प्रॉब्लम जावना ते रस्त्यार उदीक केन्ना येवकूच ना आनी आतां ती बिल्डींग जाल्ल्याक रस्त्यार उदीक येयल्यार हे सांगतात की दोंगराचें उदीक रस्त्यार येतलेच म्हणून खंय खंय येतले ताका सांगले थंयसर एक तुजी कितें तेजी रोड आहा कशी मार ना म्हणटा ती नॉर्मल उदीक म्हणटा टायल्स दिता ते टायल्स नाल्यार गाडयो न्हू ते आमकां प्रॉब्लम ना आमकां पडलेले ना तेजे कारण तो ज्या मेरेन ते उदकाचे सॉल्व करिना प्रॉब्लम त्या मेरेन आमी तरी थंयसर आमच्यो कंप्लेनी फायल करून तशें रावतले आनी तेजे आनी कितें इलिगलिटीज आहा न्हू त्योय आमकां खबर आहा पूण एट प्रेझंट आमचे कडेन जो प्रूफ ना तो आमी तेजेर बेगींतल्या बेगीन इन्स्पेक्शन काडून तेज्यो इलिगलिटीज ज्यो कितें आहा न्हू त्यो भायर काडटले आनी दाखयतले हेंचे कडेन कंप्लेनूय फायल केल्ली आहा आनी फायलूय आहा आमचे कडेन ती भुरगो आसता आमचो तेजे कडेन फायल आहा ती हेजेर कांयच एक्शन घेना होय घेना आनी पंचायत घेना आनी हेंच्यांनी करतना एक मेन म्हटल्यार गेल्यार ती बॉर्डरीचेर घेतल्या ती जागा बॉर्डरीचेर नादोड्यान रेवाड्याच्या बॉर्डरीचेर घेतल्या आनी ते बॉर्डरीचेर अशी कितें गेम चल्ल्या की मदींच कडल्यान नादोडच्यान लायट दिली रेवाडसून ऑब्जेक्शन जाता त्या वर्सचो पंच मेंबर आहा तो तेणी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेले म्हणजे तेंच्या कोणी तरी रिलेटीव ते सायडीसून लायट दिली पयलीं ते सायडीसून लायट दिली आमच्या भुरग्यांक कंप्लेंट घाली ना फुडें लायट कट केली आनी रेवडच्यान दिली आतां परत उदकाचो सेम उदकाचो ते एरियेक उदकाचो सारको इश्यू आहा म्हणजे स्कॅरसिटी आहा सारकी तरी हे काडटात आनी ताका आतां ऑलमोस्ट ते 45 फ्लॅट्स येतात आनी तांकां काडून उदीक दिवपाचें आसता रिलायन्साचें सो आमचें तेजेरूय काम चालू आहा आनी आमी आमची कामां चालूच दवरतले आमच्या वाटेन जाता तितले आमी ग्रावंड प्रोटेक्ट करतले फक्त आमकां गांवकारांचो हितून हेल्प जायो आनी हे जर आयकना न्हू हेंकां आमी कशे जाग्यार हाडूंक जाय ते हाडटले म्हजें नांव मायकल केरोज हांव आस्कोचो म्हजें नांव मायकल केरोज हांव आस्कोचो सो लास्ट टायम आमी आमच्या ह्या TCP डिपार्टमेंटाक तशेंच आमच्या पंचायतीक आमी ऑलमोस्ट 8 कंप्लेनी घातलेल्यो आनी आमी इन्स्पेक्शन मागयल्लें जॉयंट इन्स्पेक्शन जेन्ना आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन हे येयलो तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा गेल्ले जाल्यार त्या दिसा फक्त 2च जॉयंट इन्स्पेक्शनां केली वॉर्ड नंबर 6 आनी आमचो जो आसगांवान जे इन्स्पेक्शन आसले त्या दिसा सगळे जाण आपले कामां वचून लीव करून जावं कितें करून आमी गेल्ले आनी जेन्ना हे TCPचे डिपार्टमेंट येयले ऑफिसर इन्स्पेक्शन करपाक फक्त 2च तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्ले आनी तितूंतली 6 इन्स्पेक्शनां उरलेलीं सो तेंच्यांनी कितें केलें ओन्ली हाफ डे फक्त आमकां टायमींग दिल्लो तेंच्यानी 11 आनी हे आपूण 12:30 गेले जाल्यार आमचो हेंच्यांनी असो टायम वेस्ट केलो आमी तेंकां क्वेश्चन केलेले बाबा तुमी कित्याक लेट येयले ते म्हणले कितें ना आमकां हें काम आसलें ह्या सायडीर वचपाक जालें ते सायडीर वचपाक जालें आमी आतां फक्त 2 इन्स्पेक्शन करता आनी आमचो आतां जेवणाचो टायम जालो म्हणले जाल्यार आमचो व्हॅल्यूच ना आमी लोकल जावं आमचे गांवचे लोक आपले कामां वचून जावं लीव काडून जावं कशे येयल्ले
जाल्यार हे आमकां इम्पॉर्टंट दिना. जाल्यार हो सांगता TCPचो ऑफिसर आपल्याक की आतां आमचो जेवणाचो टायम जाला आनी आपूण वयता म्हणलो. आमी म्हणलें बरें तुमी वयता जाल्यार हांव फुडलें इन्स्पेक्शन केन्ना ना आमी तुमकां सांगता म्हणलो. आनी आमकां अशें दिसलें की हे पंचायत आसकोणची जावं TCP डिपार्टमेंट हे दोगूय मेळोन आसले की एकूच सांगताले ना जेवणाचो टायम जालो ना आनी खंयसर वचपाक जाय. पूण आमी तांकां अशें हें केलें ते एक्चुअली ते एकूच इन्स्पेक्शन करून वयतले आसले तरी आमी तांकां हें करून आमी दुसरें करून घेतले. आनी जी 6 इन्स्पेक्शनां उरलेली ती ऑलमोस्ट वॉर्ड नंबर 1 वॉर्ड नंबर 2 ह्या चडशा पंचायत वॉर्ड मेंबरांचेर हितून आसली ती. सो तेंच्यांनी ती करूंक ना. अशें आमकां अशें दिसून येयलें की हेंचे कितें तरी मिली भगत कितें आसा की हेंच्यांनी डिनाय केल्या म्हणून ती. सो आमी तरी बगर पंचायतीक आजून पासून आमी वचून विचारता केन्ना तुमी इन्स्पेक्शन धरला केन्ना तुमी इन्स्पेक्शन धरला. सो ते कानारूच घेना ते वयसून येतलेच म्हणटा. जाल्यार मागीर आमी TCPच्या डिपार्टमेंटाकूय जावन विचारलेले हांगा. सो ते म्हणले ना आमी काडटले तुमकां कळटलें म्हणून हेजेर स्पश्ट कळोन येता की हे आमच्या गांवच्या लोकांनी आमच्या गोंयकारांक लागून हे डिपार्टमेंट जावं TCP ऑफिसर जावं पंचायत जावं आमचो सरकार व गव्हर्मेंट आमकां लोकलांक लागून हांगासर ना. आयज जर हो सरकार आनी हे TCP डिपार्टमेंट जर आयज लोकलांक लागून आसले जाल्यार आमी हांगा सगळे जाण हांगा येवन अशे बसचे नासले. सो हितून स्पश्ट कळोन येता की हो सरकार आनी हे डिपार्टमेंट कोणाक लागून आसा. हे सरकार आनी हे डिपार्टमेंट फक्त हे घांटयांक आनी हे बिल्डर लॉबींग व्हडले आसा कित्याक ते अशे पयशे वतता की हे पयशांनी सारखे नातात त्या पयशांनी. जयदेव म्हणटा तो सारको थर्ड क्लास मनीस जो पयशांनी नालोलो आसा हे बिल्डर लॉबीच्या हेका सगळे जाण कॉन्टेक्टान आसा. पंचायत बॉडी जावं दुसरे आनी कसली डिपार्टमेंट आसा ती सगळे जाण हे फितूर आसा. सो तेका लागून आमी आनी एकदां विनंती करता ह्या जयदेवाक की तुवें जाता तितले बेगीन हे लोकांची ज्यो मागणी आसा तेजेर तुवें ठामपण हें तुजें स्पश्टण दिवपाचें. कित्याक लोक हांगासर सारके फिरियस जालेले आसा कित्याक लोकांक जाय तुवें आन्सर दिलोलो. आनी तशेंच आमी आमच्या आस्कोवान ज्यो आमी 8 कंप्लेनी घातल्या आमी तुका रावता नाल्यार आमी तुका एक वॉर्निंग दिता की आमी तुजो एक पुतलो नाल्यार कितें फोटो करून तुजो आमी तो चपलांचो हार घालून तुका आमी ते उलपायतले. हें मात आमी तुका डायरेक्ट सांगता. देव बरें करूं. शिवोले मांद्रेकर खंय म्हजें नांव डायगो फर्नांडीस हांव सालिगांवचो. हांव हांगा आयला सपोर्ट करपाक कित्याक मेन किडो करप्शनाचो टॉमेस जाता म्हणटा तो आमच्या पंचायतीन. आनी आयज काल तुमी सगळे पंचायतीन मेंबर जावपाक सगळे धांवतात. कित्याक लागून पयशे मेळटात. पयशांक लागून इतलें तांचें तोंड फोडलां तांकां गांवचें पडलें ना बाबा आमच्या गोंयकारांचें पडलें ना कोणाचें. पयशे मेळले कितें जालें. आतां आमच्या सालिगांवांत पयशे तूं आमच्या आख्यान म्हणटा थंयसर इतलो गोदरूच जाला थंयसर तुका सांगता. आमकां जर हावस नंबर जाय वॉटर कनेक्शन जाय लायटीचें कनेक्शन जाय हें हाड तें हाड तें हाड हें हाड. पूण तूं पळोवंक वेशी थंयसर कांयच नासतना हावस नंबर लायट कनेक्शन एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत दुसऱ्या घरांत तिसऱ्या घरांत अशें कनेक्शनां करून लायटीचें आनी उदकाचें दिलां. कोण जबाबदारी वोट पडटा आमच्या सरपंचाची. इतलीं वर्सां आतां तो सरपंच आमचे गांव चलयता पूण असो ताका आमच्या गांवकारांची गरज ना. कित्याक कारण सगळे हाडून भरल्यात भिकूण सगळे भिकूण हाडून भरल्यात. कितें पयशे घेवन सगळ्यांक कामां करून दिल्यात. कार्डां जाय कितें जाय सगळें मेळटा तांकां. पूण आमकां गोंयकारांक आनी गांवकारांक धांवचें पडटा. कित्याक रे सायबा कित्याक आमी घांटी भायले आमकां जिरेन आपयलो. तुमी आमकां सेवा करपा तुमी आमचे सेवट मरे. तुमी तितर पंचायतीन पडले म्हणटा व्हडले बरें मतां तुमी आमचे सेवक मरे. आमच्या गांवांत कितें बरें तें करा मरे. पयले भायल्याक हाडून भरता कित्याक तुमकां पोतून मतां पडपाक जाय म्हणून. सो दुसरें आतां पंचायतीक कितें विचारून विशी ना TCPन हें दिलां आमकां कांय लागोना तें. हांव म्हणूंक सोदतां हे TCP कोणाच्या पांयच्या फाताचो फायदो काडूंक सोदता हांगासर. कोणाचो पांयचो फात तो तुमी सुसागाद एक आनी ऑफिसान बसतात ना म्हणून इन्स्पेक्शन करून येनात कांयच करिनासतना ब्लायंडली काडून
परमिशनां दिता कशी रस्तो आहा जाल्यार पळोवपाक जाय सारखे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा जाल्यार पळोवपाक जाय बेश्टेच काडटा लायसन्स दिता कित्याक तुमकां पोटले पावता म्हणून तुमकां आरे राणग्याच्या न्ही तुमी पोटले घेवन हिंचर येतले रे साहेबा हिंचर येतले तुमी व्हड्ड्यात धरून येतले तुमी हा उलपायत आसतना ह्यो आणो तुमच्या तोंडान घालून मरे आनी तो तोंड दिवंक जाताले पळय तुमकां जावचें ना कांयच व्हरचें ना तुमी कांयच व्हरचें ना चिंतात मनशांनी हो टायम जो आयला आतां गोंयकाराचेर अशेंच आमी भायर सरतले अशेंच आमी उलयतले आनी आमी फुडें सरतले जाता ते भाशेन आमी झगडटले आमचो गांव आमचें गोंय सांबाळपाक कित्याक तुमी दुकरांनी तुमकां धिरेतूच ना गोंयांत रावपाक भायर सरच हांगा सरल्यात भायर सरच गोंयचे सोडूंक गोंयांत तुमकां गोंय जमूंक ना जाल्यार मातशी वाटेर घेवन येता गाडयो घालून नाका गौरी वाट रणजित पार्सेकर रणजित पार्सेकर आसगांवसून हांव आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की आयज जे चल्लां हें कितें आमी सांगचें म्हणल्यार आमी सगळे लोक आमी जेन्ना आमी लोकांक उलो मारलेलो की बाबा ही जो आमी जो हें करपाचो मोर्चा ताका तुमी हाजीर जावपाचे हे येवपाचे हांगा सो आयज पळय हे लोक आमचे जे जमलेले आसा हांगासर जाल्यार हे कित्या खातीर दिलेले कारण कितें तुमकां कितें खबर आहा पळय लोक आतां सद्या कितें जाल्लेले आहा आमी सद्या सोंसूंक लागलेले आमकां कळना की आमी आयज गोंयांत आसात काय कर्नाटकाक आनी खंयच्या तरी स्टेटान आहा खंय कित्याक आयज आमचे जे डिस्ट्रक्शन जाता तेजे खातीर आयज आमकां झगडचें पडटा हांगासर रस्त्यार बसचें पडटा जावं हे डिपार्टमेंटान येवचें पडटा हे कित्या खातीर हे अशें केन्ना पयलीं जालेले म्हाका दिसता हे पोर्तुगीज जे हांगासर आसले पळय ते तरी परवडले कशें दिसता आमकां आतां कित्याक हे पोर्तुगीजाक पास जाल्ले आसा जे MLA आहा पळय हे 39 MLA म्हणा काय जे दवरले चमचे जे कामाक सरवण कशें आहा तांकां म्हणचें पडटा कित्याक तेय आमचे गोंयकार पण तांकां म्हणचें पडलें कित्याक सांग पळया आयज हांगासर पुलीस हाडून दवरतात कित्याक आमी आयज क्रायम करूंक गेले हांगासर किंवा आमी हांगा कोणाचे लुटूंक गेले अरे तुमी तरी लुटतात मरे आख्खे गोंय तुमी लुटून खाल्ल्यात हे जे MLA आहा पळय तुमी करोडांनी खातात टॅक्सीकारांक सोडून कोणे बारीक बिझनस गाड्याचे पोतान ते तुमी व्हडले जे बिझनस करता बाबडे जे गोंयकार आमचे सामान्य गोंयकार तेंचे तुमी तर सारखे पाडून घातलेत मरे तर तुमी कोणाक सेव करतले गोंयकारांचे बरे करून गेल्यात काय कोणाचे बरे करून गेल्यात घाटी हांगासर लमाणी हे सगळे आख्खे गांव बीच कोस्टल बेल्ट सगळो सोंपयलेलो आसा आमचे जर गोंयकार कोण थंय 4 बोडकार कितें करून गेल्यार तुमी तांकां धांवडटात ते जे आमचेच थोडे लोक आसा सांगचे म्हणल्यार आमकां लज दिसता आमचेच जे गोंयकार थोड्या पळय तांकां आमच्या गोंयकारांची पोटां भरली नाका आनी तुमी त्या घाटयांक प्रमोट करतात आनी गोंयकारांक सुद्दां भायर काडूंक सोदतात ते जाले मागीर आयज आसगांवान जर आमी पळयलां की आमची बायो पोल्यूट जाल्या जर तुमकां दिसता जाल्यार तुमकां प्रत्येकानी तुमी वचून आमच्या आसगांवान विजीट करपाचें आमी तुमकां येवन दाखयतात की आमच्यो बायो पोल्यूट जाल्या काय ना त्यो देवस्थानाचे आमचे येदे व्हडले देवस्थानाचे येदो व्हडलो इश्यू चालू आहा कितें आयज झर कबर जाली ती झर म्हणटकूच आयज फाल्यां आतां गणपती विसर्जन आसा ती झर आतां गणपती खंय विसर्जन करपाचें वाहन करपाचें काय गटरान करपाचें कळना आतां आमी देवाक सुद्दां आमी हेंच्यानी इकून खाल्ले आमी खंय वचपाचें फक्त आमी प्रोटेस्ट करपाचें झगडपाचें जाल्यार पोर्तुगीज तरी बरें पडलें मरे अरे तुमी नालायक सारके जाल्लेले आसा पंचायत इनवॉल्ड आहा हे CCP डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आहा MLA इनवॉल्ड आहा आनी हे जे गव्हर्मेंट स्टाफ जे दवरल्या पळय तेवूय आहा प्लस तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आमकां मेळूंक जालें हे पुलीस आमकां हाडून हांगासर भितर वचून नाका म्हणून हें करता जित्ता आमी आत्तां पळयलो एक दिल्लीवालो चड्डे घालून हाफ चड्डे घालून आतां भितर डिपार्टमेंटान गेल्लो आनी भायर रेंट काडीन बसून तो आतां गेलो जाल्यार म्हाका सांग पळय आमी हांगा न्हिदोंक येयलेले आनी हे जे भायले दिल्लीवाले आहा पळय भितर तेजे कितें कामां कितें तुमकां सुटके अरे ते जय देव तूं सांगता लोमाणे पास्ट आहाय तूं सांगता खरेंच म्हणटा तूं जे आसा आसगांवान येयलो तेचा चोर कसो तूं गाडयेन बसून पळोवपाची तयारी करता मरे तूं आनी तुका लज आहा मात तरी तूं जय देव हळदणकर सांगता डेप्युटी टावन प्लॅनिंग हे आहा पळय तूं कळ्ळें तूं अक्षरशः तूं आसगांवान यो तुका आमी चपलांचो हार डेफिनेटली घालतले नालायक तूं आमचे पेशंट सोंपयले आमच्यो बांयो कबार जाल्या झरे कबार जाले दोंगर हे कबार केले तुमी दोंगरांची आयज डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आमी डेमोलिशन ऑर्डर आसतना आयज ताका कोण पंचायत म्हणून काय हे जे तुमी बसले पळय हांगा नालायक चोर तुमी तांकां सपोर्ट करतात म्हणून तर तो रोड डेमोलिश जावपाचो उरलेलो आसा तुमी फक्त कोर्ट हियरिंग घालता म्हणजे आमी थंय मरपाचे आमी थंय वचून मरपाचे कोर्ट हियरिंगान म्हणजे लोक हांगासर 20-30 वर्सां फक्त हियरिंगाक न्हिदपाचे हांगा मामलेदारान
आनी तो रोड थंय देल्लीवालो थंय सुशेगाद थंय आपले कोरोडांनी थंय जोडून बसलो आनी आमी हांगा कोर्ट हियरिंगान येवपाचे. तशेंच आतां फाटल्याच्यान इगर्जीचो चर्च आमी खंयच्या देवाचें वतना चर्चीक म्हणून आमी उगी रावले थंय. तर चर्चीच्या नांवान तुमी थंय आसगांवान नेवे प्रेझेंटली 10 मीटर रोड दोंगरा करपाची तयारी केली आसा. थंय आमी ऑब्जेक्ट केले. तो आतां सध्या तर बंद जालो आसा, ते अजून कांय जावंक ना. पण आमी रावले तेंकाय बीन की आमी पळयतले कितें करता तुमी. पण हांव मागता आमच्या आसगांवच्या बाजांचेर तशें आख्खी शिवोलच्या गांवां कडेन तशें आमच्या हेचे कलंगूटान आनी बागान जावं कानवळेन हे जे चल्लां पळय मायग्रेंट भरून तेंची दादागिरी चल्ली आसा, तशेंच आमकां शिवोलेन करया आमी. सो हांव मागता की गोंयकारां कडेन तुमी सगळे जागृत जावपाचे. देव बरें करूं. हांवें नांव गौरीश मांद्रेकार, हांव शिवोलचो. आमी शिवोले सुद्दां 5 कंप्लेनी घातलेल्यो आहा आनी 5 कंप्लेनी घातल्या पळय हेजेर अजून मेरेन आमकां तरी काय हे सुद्दां येवंक ना की बाबा तुमचें इन्स्पेक्शन जातलें कितें जातलें कांयच ना. आनी मेन म्हटल्यार हांव ओशेल गांवचो. आमी ओशेल गांवांत ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें की आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून. मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आमकां नाका. आमचो गांव ल्हान, आमच्या गांवांत फक्त 1,500 ते 2,000 लोक पॉप्युलेशन आहा आनी ह्या गांवांत आयज नेवे हे मॉडर्न स्लम्स करपाक तयार जाल्या. आनी हे पयलीं प्रोजेक्ट येयले. आतां इवन आमी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवन तेच्या फाटल्यान सुद्दां प्रोजेक्ट आनीक हाडले, नेवे हाडले. आनी तेजेर आमी जेन्ना हे केले, आवाज केलो पंचायतीन, ते सांगता वयरसून येयला म्हणून. आमी काय करूं शकना, हेल्पलस. मागीर तेच्या फाटल्यान आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केल्यो, लोकांच्या घराघरांनी केले, लोकांक सांगले हेजो इल इफेक्ट कितें. लोक आमी सांगच्या पयलीं लोक आमकां सांगताले तेंकां उदीक सारकें येना, तेंच्यो बांयो पोल्यूट जाल्ल्यो आहा, ग्रावंड वॉटर टेबल डिप्लीट जावंक पावला, लायटीचो प्रॉब्लम आहा, रस्तो सारको ना, गार्बेजीचो प्रॉब्लम आहा. हे सगळे लोक आमकां सांगताले आमी सांगच्या पयलीं. जाल्यार हे इतले आसतना सुद्दां हे खंयच्या तोंडान प्रोजेक्ट अप्रूव करता. आनी आतां लेटस्ट एक इन्सिडंट जाल्लो, जो आमची मोसुंडे सायडीन एक विला येता आनी त्या विलाक आतां सद्या पंचायतीन होल्डर दिला, मात हे वयर पडले म्हणटा तो देव जयदेव तेणी हे अप्रुवल दिल्लो हा प्रोजेक्टाक. आनी तो आतां झुजता, तो पंचायतीन झुजता. आपणा TCBन झुजपा वेळार तुमी पंचायत कित्याक दिनात म्हणून. जाल्यार ह्यो कंडिशनां जाल्ली आहा आयज गांवांत. आनी त्या सायडीन मोसुंडी आहा आमची, आनी मोसुंडी आयज रेजिस्टर ना. जाल्यार फाल्यां तेजो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो तेन्ना तो खंयचे तो सांगतलो ही मोसुंडेचो वास येता आपणाक म्हणून. जाल्यार कितें करतले तेन्ना मोसुंडी आमची बंद करतले. आख्ख्या ओशेल गांवांक मोसुंडी लागता ती. आनी आमी ग्रामसभेक जाले ना, ग्रामसभेक आमकां सरपंचान सांगला ती मोसुंडी रेजिस्टर ना म्हणून. जाल्यार आमी मोसुंडी आतां खंय हांगा बांबोळे व्हरपाची आमची मोडी. आमच्या गांवांत आमकां हक आहा तो गांवांत ना. जाल्यार हे जयदेव बोला तो कितें करता, फक्त पयशे मेजता. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां आमच्या गांवांत, आमचो गांवांत पळय रस्तो आहा तो 2.5 मिटर सुद्दां ना. 2.5 मिटराकून कमी आहा आख्ख्या गांवांत तो स्ट्रेच. आनी तो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयल्लो 10 मिटर. आनी फाटलो जो मोसुंडे कडलो रोड आहा तो 25 मिटर दाखयला. जाल्यार फाल्यां शेतां पुरयतली, जेन्ना घरां मोडून येतले तेन्ना लोक जागे जातले. आनी हो मेन पयलीं येतलो तुमचें हें आहा म्हणून, एन्क्रोचमेंटान आहा म्हणून. तसोच आतां एक CR एक प्रोजेक्ट आहा, हांवें कंप्लेन घातल्या स्वता, म्हाज्या नांवार कंप्लेन आहा. जाल्यार ही बंटी बबली दोगांय जाणां बसल्या पळय, ही आतां कलंगूट सोंपयला तेंच्यांनी, कानोळे सोंपयला आनी आतां ती शिवोले येयल्या. आनी हेंचें लक्ष सारकें आहा ते पयशे जोडपाचेर. आनी कांय हेंकां पडलेलें ना की लोक जगोंक काय मरोंक. आयज थंयसर लोकांचे दुर्गा मोडटान ते हांगा सडयानसूनचो पायपा लिंक रोड बांदता, ते खातीर लोकांचे दुर्गा मोडले तेंच्यांनी. मातशे डेल्लीकार येयल्या, तेंचे डेल्लीकारांचे तेंचे कांयच ना. डेल्लीकारांचो कितें हप्तो पावता हेजेर पयलीं सांगचें हेंच्यांनी. जी बंटी बबली येयल्या पळय शिवोले, हे सारकी पाड घालूंक येयल्या. पळया तुमी पळयल्या तुमच्या नदरेन की कलंगूट आनी कानोळे कशें सोंपयला हेंच्यांनी ते. आयज हे शिवन हांगा सांगता ह्यांनी तांकां 3 वर्सां आहा पळय फुडलीं, ह्या 3 वर्सांक हे आमचो शिवोलेचो सोबीत गांव आहा पळय ते गांवाची कशी नाशाडी करतले. जो लमाणी कल्चर आहा लमाणी कल्चर हाडटले हांगा. आनी हे जातले हेका जर आवाज काडिना, हेका इस्रायला क्वेश्चन करिना जाल्यार ही करतलीच. आनी हो जो बसला पळय हो तेंच्या कडेन हँड इन ग्लाव आहा, हे मेळोन करतले. जाल्यार हेजेर मातशें आतां तुमी ज्यो आमी कंप्लेनी घातल्या गांवांत आमच्या ओशेला 4 कंप्लेनी आहा, हे 4 कंप्लेनीचेर आमकां इन्स्पेक्शन जाय. कित्याक आमच्या गांवांत आमकां सारको रस्तो नाच. ज्यो प्रोजेक्टांक जो वयता पळय, ज्यो प्रोजेक्ट आहा सायडीन तेंकां रस्तो हो सायडीन नाच हेंच्या. बाकीच्या दुसऱ्या गावांत कितें मान्य 2 मिनटां. म्हजें नांव जयेंद्र पाडोळकर आनी हांव शिवोले वाडये रावता. शिवोले वाडये आनी शिवोले मान्य म्हणटा पळय ते सगळ्यान व्हडलें डिस्ट्रक्शन जालां पळय शिवोले न्हू, ते फकत मान्या आनी वाडये. सगळे दोंगर
आतां हिंगरचे सेंट एंड्री चर्ची कडसून तर म्हापशा आमी वयता न्हू जाल्यार रायट सायडीक जितलो आहा तो सगळो हिल दोंगर सगळो दोंगर हेंच्यांनी कापून न्हू सगळ्यांक काबार केल्लो आहा. आमी कितलेच कंप्लेंट घातलेले आहा. थंय दत्ताचें देवूळ आहा घोलान म्हणटा पळय थंय खूब जण लोक रावता लोकांक खबरूय आहा घोलान. थंय आमी कितलेच 2-3 वर्स कितलेच कंप्लेंट घातले व्हडले हिल कटींग जाल्लें आहा थंय. आनी आमची नैसर्गीक पळय झर आहा न्हू दत्ताच्या देवळा कडसून व्हांवता ती सुद्दां तेंच्यांनी प्रोटेक्शन वॉल कितें बांदून न्हू तेंच्यांनी बंद केल्ली आहा. हेजेर कितल्योच कंप्लेंटी घातलेले आहा आमी. कितें वाडये तहें वाडये आनी व्हडले दोंगर आहा वाडये न्हू कितें ते व्हडले दोंगर खोडपा हेंच्यांनी फोडून उडयल्ली आहा. कितें हांव ह्या DCP डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता तुमी चिंतल्यात तरी कितली म्हणून तुमकां बॅगां जायी कितली म्हणून बॅगां घेतल्यात तुमी. हे लोकांचे श्राप घेवन तुमी सगळे पाड घालून आमचे पळय देवाचें स्थान सुद्दां आसलें सगळें डिस्ट्रक्शन करून उडयल्ल्यात तुमी. कांयच तुमनात. वाडी हांगा मान्या घोलान म्हणटा पळय थंय रोड एक्झिस्टींग रोड आहा 2.9 म्हणजे 3 मिटराकून 10 सेंटी कमी आहा. आमी इन्स्पेक्शन केल्ले पंचायतीक घेवन 2 मीटर 90 सेंटी रोड आहा आनी तेजेर तुमी 25 मीटर प्रोपोज रोड तुमी सगळे आतां विलान व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो आहात तुमी. कितें हे खंयच्या कायद्यान बसतात तुमी. हांव मागता आमच्या मान्नेच्या लोकां कडेन आपापलो वाडो गांव सांबाळया आमी. कितें मातशी भायर सरा. आमी जशें आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आहा आतां पळय आमी होशाल गांवांत सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली आहा आसगांव केल्ली आहा की सगळ्या लोकांचो आमकां एकदम बरो प्रतिसाद आहा. लोकांक ह्या सरकाराचे अजून कांयच खबर ना. आनी हो पळय बंटी बबली येयल्लो आहा न्हू कितें तो सगळो BJPन मुद्दाम ह्या बंटीक आनी बबलीक धाडलेले काँग्रेसीन की तुमी हे फावटी ह्या BJP पटपाची अशी वरून सगळ्यांक खबर आसली पूण मुद्दाम धाडलो तांकां की आनी 8 जाणांक घेवन यो. हो पळय आतां बंटी पळय येयल्लो आहा आनी बबली कितें हेंच्यांनी ऑलरेडी शेतां घेवंक लोकांची स्टार्ट केल्ली आहा. शिवोले ज्यो आमच्यो मुसुंडेच्या फुडल्यान पळय शेतां आहा न्हू ती ऑलरेडी बंटीन आनी बबलीन घेतलेली आहा. लोकांक खबर आहा 5-6 जाणां एकठांय करता ती शेतां घेतलेली आहा. आनी प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन जें येता प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन पळय येता तितून तेंचो शेअर आहा. आमच्या कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा सारकें की प्रत्येक जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता आनी हे व्हडले जे आहा न्हू कन्स्ट्रक्शन आहा तितून सगळ्यांनी ह्या बंटी आनी बबलीचो शेअर आहा. आनी तेज्या वांगडा हे आमचे पळय पंचायत ती तेंच्या वांगडा बुडलेली आहा सारकी. तांकां आतां तेंचे नाक आनी तोंड सारकेंच बंद जालें. स्पेशली ही आतां आमची मान्नेची जी पंचायत आहा पळय तेंचे हाल जाल्ले आहा. जे पयलींचे एक्स सरपंच जाल्ले पळय तेणी पळय इतलें डिस्ट्रक्शन केलां न्हू आनी इतल्यो सायनी मारल्यात तांकां खबरच ना ती पळय सुद्दां ना ते बॅगा फुडें तांकां की सायनी खंय मारता पळय ती. हांव मागता आमच्या मान्नेच्या पंचायतीच्या लोकां कडेन की हे पळय मान्यान पळय घडटा न्हू हे आमकां सारकें हानिकारक आहा. तशेंच आमच्या सडयान आतां पळय लिंकींग रोड आहा तो 4 मिटरांचो रोड आहा. हेच्या फाटल्यान होलीक्रॉस इस्कॉला फाटल्यान तो 4 मिटरांचो रोड भुरग्यांक घेवन वचोंक दिलो तो 4 मिटरांचो रोड हेंच्यांनी 10 मिटर केल्लो आहा. आनी थंय आमची एक विडो आहा आमची भयण आसा ती तेका घोवना दोगां भुरग्यांक तिचे हेंच्यांनी रेस्टॉरंट काबार केल्लें आहा इल्लिगली. सद्या ते कोर्टान घातलेले आनी हेंचेर आतां भार येयल्लो आहा तो 5 सालां खाली 8 मिटर रोड पूण हेंच्यानी 10 मिटर रोड केल्लो आनी वयल्यान ती बायले कडेन हे सरपंच पंचान ते दादागिरी करता. तशें हांव मागता हेंकां माथ्यार वचून ठेवं नाका. त्या बंटी आनी बबली मेन कल्प्रीट आहा हें सगळें करूं. कितें ही पॅकेटां घेतल्या पळय आमी कितें आमीच म्हणटा कितें आमी काय घेवंक ना पूण ही आमीच म्हणटा ही छोलकारांनी पळय ही 3-3 हजाराचे एनवलप घेतलेले न्हू तेचो हो परिणाम आसा. कितें आनी आतां तुमी रडटात आनी कितें जालें की फकत आरजी म्हणून तुमी धांवन येतात जाल्यार तुमकां आनी खंयचीच पार्टी तुमकां लागीं धरिना. तर हांव मागता आमच्या शिवोलकारां कडेन ह्या बंटीक आनी बबलीक कशीच पातयो नाका. ती कमाळ घेवन यो ना ती हात घेवन यो नाल्यार आनी 3 फुलां घेवन यो ना आनी कितें घेवन यो ना झाडू घेवन यो. ह्या बंटीक आनी बबलीक ट्रस्ट करपाचें ना. मुद्दाम तुमी पळयात जेन्ना तुमचेर येयसर रावनाका जेन्ना पयस हे वादळूच हें बंटी आनी बबली हें व्हडलें वादळ तुमकां एक ही शिवोलकारांक न्हू तांकां सगळ्यांक बुडयल्यात थंय कालांगूट कानोळेसून तेणी सगळ्यांक काबार केल्ल्या कोणाकूच उलोवंक दिना. आतां सद्या दुरीक मोडपाचें येयल्लें आहा शिवोलेन. जशें तेंच्यांनी बागान कालांगूट कानोळे पळय लोकांचे
2-2 मिटराचे पायणी जे 6-6 मिटराचे केल्ले आहा पळय न्हू तो हे आतां शिवोलकारांचेर काळ येयल्लो आहा. तेंच्यांनी ऑलरेडी शिवोले ब्रिजा कडसून त्या SMA स्कुला कडसून हांगा शॉपा कडेन सगळें प्लॅनिंग केल्लें आहा. सद्या तर तेंचे कडेन कांयच पेपर वर्क नासतना तेंच्यांनी पळय हे मोडूंक स्टार्ट केलें आहा. आमचे इतले वर्साचे व्हडले आंबे झाडां ही कितें ती आमकां पळय थंड दवरतात ती झाडां हेंचे सगळी नाशाडी करून उडयली. जी झाडां कोणाक हेका इफेक्टूच करिनासले ती झाडां हेंच्यांनी कातरून उडयल्ली आहा. तेन्ना मागता हांव शिवोलकारां कडेन परत एकदां मोगी बसो नाका कितें मात तरी आवाज करा कित्याक आमकां ह्या फुडल्या पिढीक कितें पळयतले हे दिल्लीकारां कडेन सद्या तरी कितले दिल्ली कार्ड जाल्ले आहा न्हू ते गाडयो इतल्यो रफ चलयता पार्किंग खंय करता ही जाल्यार सगळी आमी काम करतले काय हेंच्या वांगडा झगडटले. हेंचेर खंय तरी पूर्ण विराम हाडूंक जाय स्टॉप हाडूंक जाय. तेन्ना आपआपल्या पंचाक गट धरा आनी तांकां क्वेश्चन करा इचरा बाबा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका तूं हाडलंय कहो आनी तो जर आयकना जाल्यार तुमकां 100% खबर आहा हे सगळे पंच सरपंच पळय आहा न्हू कितें हे गोंया कडेन ताका बुडलेले आहा पयशे घेवन. ताका लागून मागता हांव शिवोलकारां कडेन अशें बाकीच्याय गोंयकारां कडेन की हे जावपाचें हे पळय आतां हे TCP हे कोण आमीच तांकां मस्ती करता मोद हाडला न्हू. हो आतां जयदेव म्हणटा भायर सराना लिपला कित्याक ताका कोणाचो तरी सपोर्ट आहा कितें. हांव तुका इतलें सांगूंक सोदता हो जयदेव आहा जावं सगळ्या ऑफिसरांक जयदेवाकूच न्हू जयदेव खूब जाण आहा हे कितें व्हडले कमिशन थोडे कमिशन घेवपी तुमी खूब जाण आहात बाबा हे तुमचे पयशे हे कोणाक घालता तुमी व्हरून बायलेक भुरग्यांक मरे इस्कॉलान वयता मरे ती आमच्या पोटाचे काडटात तुमी पयशे कमिशनां सगळीं आनी तुमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक सोदता आनी खंयच्या देवा कडेन वयताल्यार तुमी हे माफी मागोवंक खंयच्या देवा कडेन वयतले खंयचो देव आहा तो पापांचो माफ करपाक तुमकां परत परत खंयचो देव आहा व्हडलो. हे जयदेवाक सांगूंक सोदता तूं हेंचो बापूय TCPचो हांगर कितें आनी तूं तर ही चोरपणां फोटिंगपणां तर ही तुवें सदांच चलपाक ना. एक दीस तुका गोंयकार कोण ना कोण वस्ताद मेळटलो तुका कितें आनी तुका मोस्ती केलो पळय ना पांया पोना तुका मोस्ती केलो तेन्ना तुका कळटलें की आपण कितें केलां. तुजी ही फितां पळय लायला कितले तेंप ताका रावतले जावं तुका पंचांक सरपंचांक तुमी कितले तेंप ताका सरपंच उरतले आनी पंच येताल्याक मरे सकयल मागीर आमच्या खानाक घालून भोंवतात मरे थापटां मारतात मरे आमी तुमी आमचेर आमी तुमकां आमचे गांव बावणो पाशेच काडून ओगी रावता कळ्ळें न्हू. लिमीट हे खाया रे खूब खावपाक तुमकां संवय जाल्ली आहा न्हू खाया भुरग्यांकूय ते खावयतात तुमी आतां तुमच्या सगळे फॅमिलीकूय खावयतात. जे कोण हिचोनी लोफड्यान हे पडलेले आहा न्हू कितें तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता तुमचे भायर सरतले देवा कडेन अशें सुद्दां हात जोडून तुमी पावचे ना तुमकां देव तुमचे तकलेनूय घालपाना तुमकां पण पावचे ना देवा कडेन तुमी असल्यांनी कितें. तुमकां हें इतलें सांगून हांव सोंपयता म्हाजी 2 उतरां की हें तुमी करतात ती नालायकगिरी बंद करा कितें. तुमकां गोंयकार एक दीस तुमकां मस्ती केलो पांयांनी कळ्ळें न्हू. देव बरें करूं. आमी आतां ती जी ऑफिसर आहा तिका आमी रावल्ले आहा आनी आमी त्या ऑफिसराक हांगा रावतले जो मेरेन आमकां अश्युरन्स मेळना की आमचे 20-25 कंप्लेनी आहा जे कंप्लेनींचेर कितें ते करतात तो मेरेन आमी हांगाल्यान उठपाचें ना. जयदेव ट्रेनिंगेक गेला ताका लंच ब्रेकाक हांगा धाडात नाजाल्यार जी TCPन हेड ऑफिसान कोण बसता त्या लेवलाचो ऑफिसर हांगा येवन आमच्या कडेन उलोवपाचें आमकां आश्वासन दिवपाचें अश्युरन्स दिवपाचें तेन्नाच हांगाल्यान आमी उठतले नाजाल्यार ऑफिस बंद जायसर 5 जावं 6 जावं त्या म्हणसर आमी हांगा बसतले उठपाचें ना आनी परते ऑफिस चालू जातले जाल्यार परते येवन बसतले. जो मेरेन आमकां अश्युरन्स मेळना तो मेरेन आमी ह्या TCPच्या फुड्यान बसतले. आयज आमकां TCPच्या दारार येवन बसचें पडलें. गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक आयज गोंयांच्या ऑफिसांनी येवन बसचें पडटा आयज. कारण कितें
कोणाचे आमचे नेमडे लाचार आहात न्हू तांकां लागून पळयात गोंयकारां न्हू उठात गोंयकारां न्हू अंडरस्टँड जायात सिच्युएशन आमच्या उदीक नाकान पावला मातशें 2-1 इंच जाय आमी सोंपले सोंपच्या पयलीं उठात गोंयकारां न्हू राव नाकान आतां सालिगांवचे सांगता तुमकां खबर सालिगांव पंच म्हाज्या वाड्यार इलिगल एक कन्स्ट्रक्शन जाताले येवपाचें जाल्लें ऑन द वे कितल्या करोडांची प्रॉपर्टी विकल्या कोण म्हणटा 15 कोण म्हणटा 16 कोण म्हणटा 400 करोडाचो प्रोजेक्ट कितें 17-18 विलास येवपाचें आसलें जालें हेचें नाटक स्टार्ट केलें शेनवार आयतार JCB हाडप म्हणजे कोणच्या ऑफिसांत वयना तशें आमचे वाड्याचे भुरगे लोक उठलो आमच्या वाड्यालो भाऊ एक तूं पंच तूं तुज्या वाड्यार हें मातशें काम रे तूं कितें घेतला हांवें म्हाका ब्लेम केलो पयशे घेतले म्हणून हांवें त्या भुरग्यांक घेतलो गेलो JCB सायडीर आयच्या आतांच्या आतां JCB स्टॉप करा म्हटलें हें सालमोना सालिगांव घडलां हांवें वगत लागतलो इच एवरी गांवांत वचपाक सो प्लीज सांगता गोंयकारांनो उठात तेंको दियात आमची कितें ज्यो ज्या मनोज ह्यो 4 भुरगे मेळून परते भोव मारून वतले तुमी घरात बसतले म्हाजें काय जावना म्हाका कितें पडलां म्हाका कितें पडलां गोंयकारांनो म्हणूं नाका तुमचें कितें उरलां तें सांगा आतां धंदो बिजनस कितें आहा टॅक्सी कितें खंयचें लागून एक गोंयकारान दाखोवचें की आमचें बिजनस वाचता म्हणून खंयचे रेस्टॉरंट कसलेय शेतां वाटा खंय शेतां वाटा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी मेगा प्रोजेक्ट सगळे इलिगल मायग्रंट्स काल पयलीं झोडी करतालो मायग्रंट आपूण 10 वर्सां शेतां रावता म्हणया खोपी बांदून रावतात आयज हांगा बांदता खोपी फाल्यां थंय बांदता खोपी सालिगांवच्या लोकांक सांगता सालिगांवचे लोक उठात मातशे भायर सरात पळयात सायडीक कितें घडटा तें पळयात म्हणूं नाका बाबा म्हाका कितें पडलां म्हाजी प्रॉपर्टी न्हू म्हणू नाका तुजी प्रॉपर्टी न्हू पूण सायडीचे एक तशें येतले ते तुका हार्म करतले त्या बिजनसाक हार्म करता पिक्चर एक मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे केलो प्रोजेक्ट उदकाक मार लायटीक मार सगळ्या कडेन मार वाटेक मार तिची गार्बेज आमी खावपाची तो मेगा प्रोजेक्ट करतलो गार्बेज आमी कलेक्ट करपाची तिची घाण आमी खावपाची सो सगळ्यांक सांगता तुमकां प्लीज गोंयकारांनो ते सालिगांवकारांक तुमकां जें दिसता तें हायलायट करात आनी तुमचें कितें करतलो कोण कितें करतलो सद्याक आमी मेल्ले ना जोमाक सद्या आमी मेल्ले ना मेल्ले तुका आनी कोण मारपाचो मेल्ल्या वाड्याक कोण मारता ना सो कित्याक भायर सरा तुमी तुमची भुरगीं आहा भुरग्यांक जॉब कसले पळयता तुमचे आनी मग 70% भुरगीं मायग्रंट जॉबाक अप्लाय करतात 30% गोंयकार करता हा बाबा आसतात 15 लाख 20 लाख दिवपाक आमकां ना मागीर कसले सोदतात जॉब्स आनी बिजनसान देवन पळया ट्राय करा आमी भोव मारता आरजी बाबा बिजनस करा हे करा ते करा भायर सरा ना म्हाज्या चेड्याचे एप्लाय केला म्हाका उलोवंक मेळना आनी कितें एप्लाय केलाय 12,000 15,000 ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर खुंयचे कंपनी काम करतात 12,000 काम करता मरे ते रोडटार घेवन आनी ते रस्त्यार बांदले कोण रे सगळे मायग्रंट रस्त्यार बांदले आमी खंय आहा रे आमी आमचे 4 बाय 4 घरान आसता हेका सांगता फक्त एक फावट ट्राय करा की तुमी भायर सरा मतीन घेवन की हांव गोंयकार म्हाका लागून येतलो म्हाका लागून जिवन पळयात लोकांय चिंता काय बाबा हांव खंय आहा म्हाजे आपले पळया पयलीं तरी म्हाका लागून दुसऱ्याक त्रास जाता तूं सामको ना दुसऱ्याक त्रास करतलेच न्हू ते सो एकवटान रावात गोंयकारांक भायर सरात उजो हांव गौरेश आगरवाडीकर गांवांत रावपी शिवोले आयज तुमकां खबर आसा आयज आमी ज्या मनशांक निवडून दिल्या ते मनीस सारकें काम करिना म्हणून आयज आमकां सगळ्या गोंयकारांक हांगा येवचें पडटा म्हणजे चिंता तुमी आमी कसल्या मनशांक निवडून हाडल्या ते आयज आमचे गांव उद्ध्वस्त करपाचें काम हे करता आनी जे खुर्ची आमी तांकां दिल्या ते खुर्चेर बसपाचे लायकीचे ना ते आमी सगळे आमचे शिवोले पंचायतींनी कितलेशे प्रोजेक्टांचेर कंप्लेनी घातलेल्यो आसा टोटल 14 तरी आमी कंप्लेनी घातल्या आनी ह्या 14सून तेंच्यांनी फक्त 2 प्रोजेक्टांचे मातशे येवन बेश्टे आपणाक करूंक जाय म्हणून केला आनी पळोवडले आसा ते स्पेशली सोडियम मायणान सोडियम पंचायतीन म्हाज्या नांवाचेर 3 मेगा प्रोजेक्टांचेर कंप्लेनी घातलेल्यो आसा मात आयज मेरान आमकां TCPन सुनूय रिप्लाय कांय गावोंक ना इन्स्पेक्शनाक लागून जावं पंचायतीन सुनूय गावोंक ना तो सगळ्या स्पेशली सोडिया पंचायतीच्या विलेजर्सां कडेन मागता आमी ते तुमचे मायणान पळय 3 प्रोजेक्ट जाल्ले आसा ते
तिनूय प्रोजेक्ट इलिगल आसा, तेका 6 मिटराचो रोड ना आणि आम्ही ते प्रोजेक्ट बंद करपाक शकता. फक्त आमकां तुमचो सपोर्ट जावो आणि तुमच्या सगळ्यांकडे म्हाका वळखतात आसतल्यान तुमी, नाजाल्यार कोणा कडल्यान तरी नंबर घेवन म्हाका कॉल करा तुमी. आम्ही सगळे एकठांय रावून ते प्रोजेक्ट बंद उडोवंक शकता. आणि सगळे शिवोलकारांकडे मागता, आयज आमकां इजी दिसता आसात जी बंटी बबलीची जोडी आम्ही निवडून हाडल्या आमचे शिवोले, ही आमचो शिवोलेचो उद्धार करपाक न्हू तर आमचे शिवोलेचे पाड घालपाक आसा. जशे तेंच्यांनी कलंगूट पाड घातला, कानोळे पाड घातला, वट्या पाड घातला, तशे आमचे शिवोले कबार करतले. पयशाची आशा दाखोवन, पाकिटां हांगा लोकांक दाखोवन आयज निवडून येयलेली आसा. मात चिता आयज कितली शेतां डोंगर सगळे कन्स्ट्रक्शनाचे आमचे जशे की सगळे UP बिहार करपाचे त्यांचे प्लॅनिंग चल्लेलो आसा. एक गांव उरचो ना आमकां. सकाळ फुडें उठ्ठाना आपल्या भुरग्याक पळया आणि भायर सरा आणि चिता तुमचे भुरगे फाल्यां सकाळी सेफ आसतले काय ना. स्कुलाक वयतले ते घरा येतले काय कोण मर्डर करतलो, रेप करतलो, मॉलेस्टेशन जातले, हेचेर विचार करा. आयज आमकां दिसता आसतलें म्हाका कित्याक पडला म्हणून, मात जेन्ना तुमच्या भुरग्यांचेर प्रसन्न येतलो तेन्ना तुमकां कळटलें. तेच्या पयलीं तुमचे दोळे उगाडचे ना. आयज सगळे हे गोंयकार येयल्या भायर सरता, कित्याक लागून सरता, स्वताक लागून सराना. आयज कितलेशे आमचे भुरगे जे आहा पळय स्वताच्या जिवाक लागून भायर सरोंक ना. आमच्या गोंयाक लागून, आमच्या गोंयकारांक लागून आणि भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून भायर सरल्या. तेन्ना जाता तितले बेगीन दोळे उगडा आणि भायर सरा. देव बरें करूं. What?